नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आतां खबरो विस्तारान. ज्या देशाचे नागरीक भलायकेन स्वस्त आसता तो देशूच खऱ्या अर्थान मजबूत आनी आत्मनिर्भर जाता अशें मत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी उक्तायलां. उत्तर प्रदेशांतल्या वृंदावनांतल्या रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम इस्पितळांत नंदकिशोर सोमानी ऑन्कोलॉजी ब्लॉकाचें उक्तावण केल्या उपरांत राष्ट्रपती उलयताल्यो. केंद्र सरकार आयज भलायकी सेवेच्या बुन्यादी सुविधांचेर मजबुतीन काम करता. दरेक नागरिकाक गुणवंतापूर्ण भलायकी सेवा दिवपा खातीर सरकार यत्न करीत आसा अशें राष्ट्रपतींनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. विषय है कि रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम जैसे संस्थान ऐसे राष्ट्रीय प्रयासों को सशक्त बना रहे हैं। ये संतोष का विषय है कि रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम चैरिटेबल अस्पताल धन के अभाव के कारण किसी भी रोगी को उपचार से वंचित नहीं किया जाए के प्रेरणादायक सिद्धांतों पर कार्य कर रहा है। ये विचार सच्चे अर्थों में करुणामय चिकित्सा सेवा की भावना को व्यक्त करता है। ये हमें स्मरण कराता है कि चिकित्सा मानव पीड़ा को दूर करने का महान नैतिक दायित्व है। मैं इस प्रकल्प से जुड़े सभी लोगों की सराहना करती हूँ। दरेक मनशान तोंडाच्या नितळसाणी खातीर बऱ्यो संवयी लावंक जाय अशें आवाहन केंद्रीय भलायकी मंत्री जे.पी. नड्डा हांणी केलां. संवसारीक मौखिक भलायकी दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या एके कार्यावळींत मंत्री नड्डा उलयताले. केरळम विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर काँग्रेस पक्षान 37 उमेदवारांची दुसरी वळेरी जाहीर केल्या. अरुविकरा विधानसभा मतदारसंघांतल्यान व्ही.एस. शिवकुमार जाल्यार नेममम मतदारसंघांतल्यान के.एस. सबरीनाथन हांकां पक्षान उमेदवारी दिल्या. भारतीय जनता पक्ष सोडून काँग्रेसींत प्रवेश केल्ल्या संदीप वरियर हांकां त्रिकारीपुरम विधानसभा मतदारसंघांतल्यान काँग्रेस उमेदवारी जाहीर जाल्या. पळोवया सविस्तर वळेरी. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पुण्यात रुबी हॉल क्लिनिकल इस्पितळांत नियमीत भलायकी तपासणे खातीर दाखल जाल्यात. तांचे सगळ्या तपासणेचे अहवाल सामान्य आसात आनी तांकां बेगीनूच रुग्णालयांतल्यान डिस्चार्ज दितले अशी माहिती रुबी हॉल क्लिनिकलचे सल्लागार अली दारूवाला हांणी खबराकारांक दिल्या. Goa CM was admitted yesterday evening for some testing. We have done all the tests. Everything looks okay. He is fine. He had a restful night and he's being discharged today in the afternoon. He'll probably stay in Pune one more day and possibly go back to Goa tomorrow or day after tomorrow. He's absolutely fine. फोंडे विधानसभा वोट वेंचणुके खातीर भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार म्हणून रितेश रवी नायक हांची पक्षान उमेदवार जाहीर केल्या. ते सोमारा आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल करतले अशी माहिती भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी खबराकारांक उलयतना दिली. अनेक गजाली आसात. सगळे गजाली येणारे सगळे 2-3 दिसां भितर सुटावे जातले. इतले वर्सां ताजी एक लिगसी आसा, एक बरी आसा आनी पक्षा खातीरच आसा. सोमारा दीस फॉर्म भरपाक जाय. सोमार दीस प्रचार ताजो म्हणजे ऑलरेडी आयज 9वें वर्स ताजें प्रचाराक सुरू जालें. सोमार दीस ज्या वेळाचेर ते फॉर्म भरतले सगळो प्रचार सुरू जातलो. मजगती भाजपान उमेदवारी न्हयकारल्या उपरांत पक्षाचे खडेगाठ कार्यकर्तो विश्वनाथ दळवी हांणी नाराजी उक्तायली. आपूण फुडल्या 12 वरांत अपक्ष म्हणून वेंचणूक लडोवपाचो वा हेर मार्ग आपणावपाचो हे थारायतलो अशें विश्वनाथ दळवी हांणी खबराकारांक सांगलें. डिसिजन पार्टीन दिले म्हणून तो पार्टी प्रेसिडेंट बीन मेळपाक येयलो. हांव खरो एक्चुली हांव नाशिल्लो. प्रेसिडेंट येता म्हणून हांव आमचो पार्टीचो सिनियर लिडर सगळे येता म्हणून हांव घरा येयलो. म्हाका आनी कितें काम आशिल्लें म्हाजें पर्सनल. आतां तिकेट डिक्लेअर जाल्ली रे. मातसो टायम तरी दी, स्पेस दी. विचार करनाका. आतां पार्टी डिसिजन जाला.
कितेंय जर घडटा मातसो टायम घेवचो जाय न्ही, तो टायम तरी घेवपाक आमकां टायम दी म्हणून. आतां सगळ्या कार्यकर्त्यांक पक्ष विश्वासात घेवंक शकना. पक्षान ज्यांका ज्यांका विश्वासान घेवपाची आसा ते घेतलेले आसा अशें म्हाजें मत. पूण पार्टीन जो निर्णय जाला, आमी पार्टीचे कार्यकर्ते, सो आमकांय आतां थोडोसो पार्टीन जो डिसिजन जाला सो आमकां मातसो टायम दी न्ही कितें विचार करपाक. कित्याक आतांच जाला, हांव नाशिल्लो जेन्ना आतां मिडियांतल्यान कळ्ळें म्हाका येतकूर की अशें जालां. फोंडें पोटवेंचणुके खातीर आम आदमी पक्षान गितेश नायक हांची उमेदवारी अधिकृतपणान जाहीर केल्या. प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नायक, उपाध्यक्ष संदेश तळेकार देसाय, उमेदवार गितेश नायक, महिला विभागाच्यो फुडारी ममता मावेन, आदले पंच गौतम नाईक हांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत हे विशींची म्हायती दिली. लेट रवी नायक सर ना, ते एक भंडारी समाजाचे लिडर आशिल्ले. तेंच्या फाटल्यान खरें म्हटल्यार आयज फोंडेकारांचो विचार आसा की एक भंडारी लिडर भंडारी समाजा खातीर जाय. पूण लोकांनी विचार केलो तेन्ना रितेशाक टिकेट डिक्लेअर जाली. लोक सगळे शॉक जाले की बाबा काँग्रेसी सारकें BJP सरकारूय फॅमिली राज करूंक लागल्या काय म्हणून. ती टिकेट एक्चुअली एक भंडारी समाजाच्या सामान्य मनशाक जाय, जो मनीस सामान्य लायफ जगून येयल्लो आसा. सो म्हाका जे आयज पार्टीन सपोर्ट केलो, म्हाजे सगळे पास्ट चिंतून पास्ट आयकून फुडें फुडाराक हांव कितें बरें करतलो म्हणून म्हाका आयज पार्टीन एक चान्स दिला. तो चान्स म्हाका लोकां खातीर, आमच्या फोंडेच्या लोकां खातीर तो चान्स म्हाका बरें करून सारको काम करपाक जाय. बाब गितेशाच्या सहाय्यान आम आदमी पार्टी तुमकां एक गॅरंटी दिता की फुडल्या आमचो कॅन्डिडेट जेन्ना निवडून येतलो 3 म्हयन्या भितर एंटायर फोंडेचो पार्किंगेचो तशेंच ट्राफीक जो प्रॉब्लेम आसा तो 3 म्हयन्या भितर सॉर्ट आउट करपाक जाता आनी आमी तें करतले. दुसरो आयडीचो विशय जो आसा, आमच्या नॅशनल प्रेसिडेंटान तुमकां ऑलरेडी सांगिल्लें आसा की 6 म्हयन्या भितर निवडून आयले ते 6 म्हयन्या भितर आयडी हॉस्पिटल अद्यावत करप, म्हणजे तें ऍट पार करप. JNCच्या हें काम आमी वेदर एट द गव्हर्मेंट लेवल ऑर आमच्या लेवल पार्टी लेवलाचेर आमी तें करून दाखयतले. तिसरी गजाल, जो वॉटर बॉडीज आसात ज्यो ऑलरेडी पोल्युटेड आसात, तशेंच तातूंत जो गार्बेज मिनीस चालू आसा तो एंटायर विदीन 3 म्हयन्या भितर क्लियर करपा खातीर जो प्रेशर ज्या एडमिनिस्ट्रेशनाच्या एजन्सीचेर घालपाक जाय तितलो सगळो प्रेशर घालून तें काम करून घेवपाचें काम आमी करतले. अशे खुबशे विशय जे आमी मुखार मॅनिफेस्टोंतल्यान मांडटले. एकूच सांगपाक पळयता की आमी आम आदमी पार्टी म्हणून सामान्य म्हणजे प्रत्येक सामान्य नागरिकाचे लायफ कशें सोंपें करप हाजेर आमचो भर आसतलो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्स सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरण्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आणि इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.